पिता एक बॉटल घेता प्लास्टिकची पिता ते अर्दी फेकून दिता ते ताजेर कंट्रोल निश्चितपणे हांगा हेज्या बेस्ट उदक बरें उदक मेळटलें अशें आनी गोंयांत जवळ आमी ताका रिक्वेस्ट केला आनी एक 20 अशे तरेचे किंवा आमी म्हणटा भागे संकळ्याचे घेवपाक हे करप आनी त्या खातीर पर्यावरणाचें रक्षण करतले लोकांचे बोल्सां सादरय कमी लागतले कित्याक एक बॉटल आज 10 रुपया फारीक करून घेवन प्रत्येक परवडना सादारण सामान्य मनशाक बरी उदकाची वेवस्था ह्या पिवळसा माध्यमांतल्यान जातली अशेंच करून जे लोकांक जे जे जाग्यार गरज आसा ल्हानसा प्रोजेक्ट जायना परंतु तो पावोवपाचें काम करपाचें काम त्याच बरोबर येणाऱ्या काळात सोलर मंत्रालयाचे भाग आसा सोलर एनर्जीचे जास्तीत जास्त उपयोग करून थंय तांचे CSR फंडाक मदत करपाची तांची इच्छा आसा आनी सोलर प्रोजेक्ट असले प्रोजेक्ट जे येतात बंद पडटा ना तांची विशेषता आमकां मेंटेन करपाक तांकां मनीस आसतलो डे टू डे फक्त 8 दिसांनी किंवा म्हयन्यान न्ही डेली ते मेंटेन करतले आनी कंटिन्यूस वर्साचे वर्स चलता असो अनुभव तांकां आसा वेवस्था करता तो मुद्दो बरोबर आसतलो ती वेवस्था बरी करता लायले सोडले अशें ना 12 तास आसता म्हणजे कोणा बाबा दिला आनी कोणाचें उरला अशें तर कांय ना न्ही पळय ह्यो गोश्टी जिवनाक सगळ्यांक आजचो जो पिवस हो म्हत्वाचो आहा काय ना बारीक बारीक काम बरें कामां मोठी कामां अशीं ना आमी जवळ जवळ गेल्या 5 टर्मां जवळ जवळ 1200 प्रोजेक्ट केले तातूंत 10 लाख धरून 1 कोटी 25 लाखापर्यंतचे प्रोजेक्ट केले कम्युनिटी हॉल आसा तातूंत जवळ जवळ 500 कम्युनिटी हॉल आसा जवळ जवळ 70 स्मशानभुमी आसा आनी त्यो अश्यो 25 लाख ते 1 कोटी 25 लाखापर्यंत अशे प्रोजेक्ट जाल्ले आसात कोणाचोच प्रोजेक्ट पेंडींग ना म्हणजे आमी दिलो प्रोजेक्ट मोठो आनी केलो ना अशें कांय ना सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्ल्यात थोडे पायपलायनी आसात जवळ आतां एक नवी रूल आयिल्ले कारणान कम्युनिटी हॉलाचेर मातसो कंट्रोल येयल्लो आसा गव्हर्मेंटान ठरयला सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक पंचायती एकच कम्युनिटी हॉल पयलीं आमी 2, 3, 4 अशें बांदताले आतां एक बांदलो दुसरो बांदूंक मेळना म्हणून आतां बारीक बारीक जे काही प्रोजेक्ट आसात मोठ्यान मोठो प्रोजेक्ट खर्चाचो जो कम्युनिटी हॉल आसतलो आनी म्हणून आतां बारीकान बारीक प्रोजेक्ट जे कितें येता आमी ते सगळे लोकांच्या म्हत्वाचे प्रोजेक्ट ते लोकांचे गरजेचे प्रोजेक्ट हे आमी कंप्लीट करतात मागीर हेल्थ वॅन आसतली एम्ब्युलन्स आसतली स्कूल बस आसतली त्याच बरोबर पत्रवाहू वाहन आसतलें ही आज गरजेची गोश्ट आहा न्ही ते प्रत्येक आमी ठरयलां की पंचायत जर मागली जाल्यार प्रत्येक पंचायती कमीत कमी एक पयलीं दिवप आनी गरज पडल्यार मागीर ते आनी वाड करप कारण ताजी वेवस्था आज जावंक जाय पर्यावरण जर आमी दवरतले जाल्यार ह्या कचऱ्याची वेवस्था बरे रितीन जावंक जाय आनी त्यामुळे ह्यो बारीक प्रोजेक्ट आसतलो तो एक 5-6 लाखाची गाडी आसतली पण तो म्हत्वाचो प्रोजेक्ट आसा आनी मेजर प्रोजेक्ट कितें आसतले मेजर प्रोजेक्ट आतां एक 500 कम्युनिटी हॉल आसात ते जागा गांवांत जावंक नाशिल्ले किंवा घेतलेले पण ते चालू अशें ते ह्या जवळ जवळ वर्सभर आमी कंप्लीट करतले त्याचबरोबर काही रिटर्निंग हॉल ज्या जाग्याचेर आसात काय वाळपय म्युनिसिपालिटी मोठी रिटर्निंग हॉल जवळ जवळ 70 लाखाची अशे तांचे हे मोठे प्रोजेक्ट आसात मागीर ह्या प्रोजेक्टांनी आनी दुसरे आसतले मोठे प्रोजेक्ट म्हणजे स्कूल बसीस त्यो अलाव नाशिल्ले आज आमकां अलाव केल्ले आसात त्या भुरग्यांक शाळेंत घालतना गोवा सरकारान त्यो स्कूल बसी आज बंद केल्ले आसात त्यामुळे आमचेर लोड आयिल्लो आसा मागीर एम्ब्युलन्स आसतल्यो हॉर्स वॅन आसतल्यो ते प्रत्येक गांवांत एक अशी सुसज्जता एक तांकां दिवप आनी सगळे वेवस्था सज्ज करप हें ताचें काम आसतलें ते प्रोजेक्ट भाऊ आनीक खुबशे हॉर्स वॅनी एम्ब्युलन्सी तुमचे नांवाच्यो ज्यो बंद पडून रस्त्यार खुबशे उरलेले तेजें कितें प्रोविजन करा तुमचे स्क्रॅप करपाक आतां पर्यंत आमकां कंप्लेन जाल्या प्रमाणे आमी जी दितात ती तांकां आमी रिकरींग मनी तांकां किंवा ते मेंटेनन्सा आमचे पयशे पयलींच आमी भरून घेता कारण MP फंडाक तशी वेवस्था ना आनी त्यामुळे ज्यो 20 वर्सां पयलीं दिल्यो आसतल्यो त्यो आनी चलची ना त्यो बंद थोड्यो आसतल्यो बाकीचे जे कितें आसा ज्यांक संस्थेक आमी दितात ती मेंटेनन्स करपा बाबत आनी ते करतात अश्यो व्हडल्योश्यो आमचे खंय तर रस्त्यार तुका म्हाका ते 1 किंवा 2 ज्यो जांकां तांचे चलोवपाचें लायफ सोंपलां 20 वर्सां जालां कारण म्हाका आतां 26-27 वर्स सुरू जाला हेजे MP हांवें त्यो 20 वर्सां पर्यंत दिल्यो आसतल्यो त्यो आनी चलची ना आनी ते रस्त्यार उरतल्यो अशें कांय 1-2 कदाचित घटना आसतल्यो सोलर सिटी पणजे कितपर्यंत जालें आतां हे केलेलें काम शेपूट वाडत वता काही नैसर्गिक अडचणी जाल्ल्यो परंतु म्हाका येणाऱ्या काही 5-6 म्हयन्यात तें काम पूर्ण जाता कसा असणार प्रोजेक्ट कसा असणार सोलर सिटी सोलरचे प्रोजेक्ट आत्ता आम्ही आमच्या ज्या 2 स्कीम आहेत एक आहे
PM मुफ्त बिजली योजना जी आहे त्याच्यातून प्रत्येक घराला आपण 3 KVA पर्यंत मदत करतो. त्याच्यातून त्यांना जो राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये 1.5 लाखाची सबसिडी देतो. 2 लाखाच्या आत तो प्रोजेक्ट पूर्ण होतो. आणि असे जवळ आत्तापर्यंत मला वाटतं 1000च्या जवळ आम्ही पोहोचत आहोत. गोव्यात 1000 लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलं आहे. कंप्लीट झालेले प्रोजेक्ट आहेत. आणि ही जी संख्या वाढवण्याचं काम आम्ही करत होतो की सोलर एनर्जी जर जनरेट झाली तर आपल्याला लोड इथं मेन पॉवरचा लोड कमी होणार आहे. आणि त्यामुळे ही स्कीम आपण देतो आणि लोक त्याला प्रतिसाद देतात. काही कारणामुळे वर्ष 1.5 वर्ष अडून पडली होती. तो एक प्रश्न दिल्लीला सोडवला. दुसरी जी आहे ती PM कुसुम योजना. ही जी PM कुसुम योजना जी आहे ती शेतकऱ्यांसाठी पंप असे जवळजवळ गोव्यात पण त्याची रजिस्ट्रेशन आता होत आहे की त्यांना जवळजवळ 70% सबसिडी म्हणजे त्यांना रात्रीची पंपिंग वॉटर पंपिंगसाठी वीज मिळत होती. आता सोलर जर पॅनल बसवलं तर दिवसभर ते 12 तासही पाणी शेताला दिवसा देऊ शकतात. ही एक मोठा प्रॉब्लेम नंतर सॉल्व्ह झालेला आहे. त्यामुळे असे 2 प्रोजेक्ट आता चालवले आहेत. गोव्यात आपण मोठे प्रोजेक्ट यावे असाही आमचा प्रयत्न आहे आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पणजी त्यांनी स्मार्ट सोलर सिटी म्हणून घेतली होती. त्याचं ते सोलर स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत असेल. आपली जी योजना आहे की प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये एक सोलर विलेज करण्याचा आपला जो प्रोजेक्ट आहे तो आपण चालू आहे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.